हेच परी आमी हांगा येयल्ले हांगा आनी आमी हो हे सिरियसनस आमी रेज केल्ले आनीक आमी एक कन्सर्न आमी हो आमगे सीएमा मुखार आमी मांडलोलो आनीक तेणें आमकां प्रॉमीस केल्लें ऑक्टोबर म्हळ्यार हो सनरायझींग वेस्ट आहा तो काबार जाता म्हूण आतां हांवें एक उतर म्हळां की आपणा दिसना हें काडूंक जायत म्हूण पूण दिसना म्हणान कांय ना फकत मेलो मनशाचीच करूंक जायना हें काडूंक जायना म्हणान ना तेंक जाय जाल्यार ते दोतोर दोंगर लोगून काडूंक जाय तेंच्या बोडसां कितें पोट जाल्यार हेगे खूद गांवां हिंगा इतुलें पोल्युशन चलता आनी हें तो सगलें जाण आसतना तेणें केन्ना हितू वर्स तो आनी म्हाका सोद कितलें 78 अशें कितें वर्स आहाय सोद म्हाका तेका तो आतां लास्ट पिरायेचेर आतां तो येयला हें गोंयचें तें कितें जाल्यार तो गोंयचें एक्शन घेवपाक सरकारान सांगलें ऑक्टोबरा म्हयन्याक काट म्हूण आतां येदो दिसा कांय खबर ना आतां सरकारा मातशें उगडास कोता हें मातशें तुवें सांगलो तेशी काड म्हूण आनी क्लियर कर म्हूण आमी मेकळे जाल्यार तुवें काड म्हणलो तुवें काडल्यार तूं मेकळो जालो नाजाल्यार परतून आमकां येवपा पडटलें आनी आमच्यान वासूय सोंसपाक ना आमी उलयता खरें म्हळ्यार सांग घाण येता नुस्त्या येता सांग भडकां अशी आनी ते गांवांक पावता दिसाची पावता रातची पावता राती रावपाक जायना पण पयशे आसलो मनीस भायर गेले आनी गरीब आहा तो मनीस हिंगा ते वास सोंसताय लोक मोन गेला लोकांक कॅन्सर आनी दुयेंस जाली नाक जालोली गोवा स्टेट गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिवन ते थकले आमकां हो डंप व्हरतो म्हूण आनी ऑनरेबल आमगेलो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंतान ऑक्टोबर 2025 ही डेडलायन दिल्ली हो डंप काडचो म्हूण हिंगाचो आनी ते खंय तरी शिफ्ट करपा आशिल्ले आनी इवन आमचो LOP आनी आमचो लोकल MLA बाब युरी आलेमावन तेंगे एश्युरन्स घेवनूय बी आज आमकां जानेवारी 2026 हिंगा परतून येवपा पडटा कित्याक दाखोवपाक तेंकां मिरर तेंगे फेस दाखोवपाक की बाबा हो डंप आजुनूय थिंगा काडलो ना आनी हेजेर आमकां एक तेमी जे आश्वासन दिल्लें हितून ते टोटल फेलियर तेंगे जाला आमी ह्या डंपा लागून कमीत कमी एक 2.5 वर्सां आमची लोकांनी गांवची लोकांनी वेगवेगळे डिपार्टमेंटान लेटर्स करून वेगवेगळे मनशां मेळोन खूब त्रास घेतले आनी इवन आमगे MLAन सुद्दां केन्नाय असो टायम येवं ना की तो लोकां फाटल्यान ना असो तेणें एश्युरन्सूय घेतले आनी खूब असेंब्ली प्लेसूय केलो रिगार्डींग ऑफ पोल्युशन एंड द मेजर इश्यू इज दीस हो डंप हिंगा वचपा जायो आमचो फेर्जीन रिबेल भाव आमचो गांवचो भाव एका एक रिक्वेस्ट करता की तेका तरी टायम मेळ्ळो उकडचे आनी तेज्या बरोबर जे समाज वावरपी आसा आज दिश्टी पडटा त्या चॅनलांचेर म्हाका खूब नावास्तीक लोक तो तेमी एक हिंग विजीट दिवची म्हूण